कित्याक आमच्या मागण्यांचो जबाब आमकां मेळ्ळो ना. हें एक श्राप जावन आसा वो कितें काय म्हणून कित्याक तें आमकां सोजमी काय मेळ्ळो ना. आदल्या जाणट्यांनी अशें म्हणलां पळय, जे रावतात पळय तांकां सगळें बरें मेवता. जीं कोण वाट पळयता तांकां बरें आसा तें मेवतलें. जरी तर कितें उशीर जाता आमच्या ह्या ओत्मीक जिवितान, हें एक बेसांव वो तें एक श्राप हें आतां आमी पळोवया. बरें आसा इश्टानो, प्रमाणीक मनशाचे जायते आकांत येतात, पूण सर्वेस्पर ताका त्या सगल्या वाटेंतल्यान निवारता, तांकां सुरक्षीत दवरता. ह्या भाशेन पवित्र पुस्तकान बरयल्लें आसा. आमी ह्या वडीचेर आमी विस्वास ठेवूंक जाय. प्रमाणीक म्हणटा पळय ते जुजे ताणें ताजेर विस्वास केल्लो, भरवोसो दवरलो. त्या पासत सगळें जिवितान येता पळय ताजें मुकामल केलें. जेन्ना तो 17 वर्सांचो आसलो, ताचे भाव ताचेर ते किणटाले, ताका एका फोंडांत उडयतात. रुपयाक लागून ताणें ताका विकून उडयलें. ताका एक गुलाम कसो विकून ताणें दिलोलो. ताणें कांयच वायट करूंक ना, तरी आसतना ताजेर बेश्टेंच बोगलाण घातलें. ताका जेलींतूय घातलो. हें सगळें घडटना 13 वर्सान हें घडलें. म्हणजे 13 वर्सां म्हणल्यार जुजेक आपल्याच्या जिवितान जायते कोश्ट आनी दूख ताका काडचे पडले. हांवें तुमकां फाटीं अशेंच सांगलेलें, ताका जायते अवघड परिस्थिती आयली, पूण ताणें सर्वेस्पराक सोडूंक ना. ताणें सगळ्यांचो मुखामोल ताणें केलो. तो विस्वास दवरतालो सर्वेस्पर एक दीस तरी जरूर ताका तो बेसांवान बोधतलो. ताणें विस्वास ठेवलो, म्हजें हें स्वताचें जिविताक पासत तिका एक दीस तरी तो म्हाका आशीश दितलो, आनी त्या पासत ताणें प्रमाणीकपण सोडूंक ना. ताणें आपल्याचें ओत्मीकपण सांबाळून दवरलें. जायते फावटीं अशें थिंगा घडटा. जायते फावटीं लोक मागणी तर करताच, पूण त्या प्रमाणें तें जिवीत तीं जियेनान. फकत थोडेच दीस ओ म्हणून येता थोडे म्हयने पर्यंत सर्वेस्पराच्या इच्छे प्रमाणें तें जियेतात. आनी उपरांत पळय मागण्यांचो जबाब येना पळय, तेन्ना मागीर ते सारके उदास जातात. जरी तर तूं उदास जायना जाल्यार पूण तरी तुजे सोर भोंवतणी आसा पळय तो लोक, तांची उतरां पळय जें तुका उलयतात पळय, तितून तुका जायते दूख जाता. तूं मागणें तर कोत्तायस, पूण तुजी ते कोश्ट आसा पळय ते पयस म्हणटा ते वचत ना. आतां इतले दीस जाले तूं सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता, पूण तरी सर्वेस्पर तुका थिंगा बेसावन कित्याक बरी काय? तूं उपवासी दवरताय, पूण तुजो सर्वेस्पर खंय आसा काय? सर्वेस्पर महान तूं असो तूं म्हणटाय, पूण तो सर्वेस्पर खंय आसा काय? तुजेच प्रॉब्लेम तुजें सॉल्व करूंक जाल्यार आमचे प्रॉब्लेम तूं कितें सॉल्व करतलोय? पळय, तुकाच आतां थिंगा भुरगें जावंक ना, आनी तूं आमच्या पासत मागणें करूं जाल्यार आमकां कितें भुरग्यांचें बेसांव मेवतलें काय? पळय, तुकाच थिंगा सो शिर्वीस मेवंक ना जाल्यार सर्वेस्पर आमकां शिर्वीस दितलो काय? पळय, सर्वेस्पर तुका पयले बेसांव बरो, आनी तुका बेसांव भरल्या उपरांत तेजे उपरांत तुवें अशें सांगूंक जाय. तशें लोक आमकां म्हणटा. जेन्ना तुजे जिवितांतल्यान पळय कश्ट तूं त्रासांतल्यान तूं पासार जाताय, ह्या भाशेन जेन्ना पळय ते आमकां अशें म्हणटात, आनी ते जायते फावटी तुजो विस्वास म्हणटा पळय ते तोडूंक सोदतात. आनी जायते फावटी अशें म्हणटा पळय तेन्ना तूं सारको उदास तूं जाताय. शैतानू असल्या वेळाचेर तुका सारको निराश कोत्ता. जॉबाच्या जिवितान आमी तें पळयता. जॉबाच्या इश्टांनी ताज्याच विरुद्ध थिंगासर ताणीं उलयलीं. जॉबाची बायल आसली पळय, ते जॉबाचे विरुद्ध उलयताली. ते म्हणटाले तूं देवाक तूं सोडून दी, मरता जाल्यार तूं मोर. म्हणजे कितें, जॉबाची बायल सारकी ती सारकी कांटावली, हो मेल्यार पासून बरें अशें तिका दिसतालें. पळय, हो जिवो आसा पळय ताजेकेन बदलेक तो मेल्यारूच बरो अशें ती चिंताली. जेन्ना जॉब बऱ्या भाशेन स्वतान तो जियेतालो, ताचे बायलेन तरी ताजे सांगात दिवंक जाय, पूण ताजी आतां बायल पळय ताका खंयचे भाशेन ती चिंता. असल्या वेळाचेर जेन्ना बायल पळय तुका दूख दीत जाल्यार तें कशें जातलें, आनी कितें दूख जातलें. जेन्ना तें अशें उलयतालें पळय, जॉब तें कशें सोंसतालो काय, ताका घोटाय दिवची आसा पळय, ते इश्ट आतां ताका येवन प्रश्न कोत्तात. तुज्या भुरग्यान कसो तरी पातो केला आसतलें, सर्वेस्पराचे नदरेन कितें तरी ताणें वायट केलां आसतलें, घोडेक तुवें कितें चूक केला आसत, तुज्याच भितर कितें तरी उणें जालां. त्या पासत हें सगळें घडलां. नाजाल्यार हें सगळें कित्याक घडपाक? ताका पळय बॉल दिता पळय ते इश्ट आतां ताणें थिंगासर अशें म्हणटात, ताणें ताजी निंदा केली. तेन्ना जॉबान कितें तरी म्हटलें तें तुमी जाणो काय? जोरी तर म्हजो प्राण गेल्यार जाल्यार तरी आसतना हांव म्हजें पळय तें स्वत आसा तें हांव केन्नाच सोडचो ना. आतां ती आमी वोड वाजूया. जॉबाचें पुस्तक 27:27 वोड 5 आमी पळया. आतां सर्वेस्पर अशें ना करूं,
हांव तुमकां हें सगळें सोंपें तें जावं. तुमी जे म्हणटात पळय तें सगळें सांगतात पळय तें तुमी सारकेंच सोत उलयता म्हणटात. तुमी सारकें सोत आसा तें म्हणटा ह्या भाशेन तुमी थिंगासोर म्हणटात, पूण तशें न्हय. अशें म्हणटात. ताजे उपरांत आमी पळोवया, ज्या मेरेन म्हजो प्राण भायर सरना पळय त्या मेरेन हांव म्हजें स्वताचें जिवीत फाटीं सोडचो ना. म्हजें प्राण पसून गेल्यार चलता. तरी आसतना हांव स्वताचें जिवीत सोडचो ना आनी म्हज्या सर्वेस्पराक सोडचो ना. हांव म्हजें प्रमाणीकपण हांवें तें धरून आसा आनी ताका म्हज्या हातांतल्यान भायर सरोंक दिवचो ना. म्हजें प्रमाणीकपण हांव सोडचो ना. जेन्ना तूं तुजें जिवीत बरें प्रमाणीकपणान तूं जियेता तेन्ना, जेन्ना सरभोंवतणीचे लोक तुजे निंदा करता, आनी आमी उदाहरण पळोवया, तूं स्वतान जिवीत जियेताय जेन्ना तुजो घोव कितें तरी तुजेर दुबावता, ह्या भाशेन तो तुजेर दुबाव धरूंक लागता. आनी तेन्ना तो तुजो शेजारी पळयता जाल्यार तो अशें म्हणटा, पळय कसो तो पळयता. ह्या भाशेन अशें म्हणटाना कशें जातलें तें तुमी म्हाका सांगात. ह्या भाशेन तुजे जिविताचेर ते निंदा सोंसताय, दूख तूं सोंसीत आसाय, तेन्ना कितें जाता तुमकां खबर आसा काय? तूं निराश जाता आनी तूं चिंताय. तूं कितें चिंताय? आतां हांव इतले बरे भाशेन पवित्रपणान जिवीत जेता तरी आसतना म्हजो घोव म्हजेर दुबाव दवरता, म्हजो तो अपमान करीत आसा, म्हजेर तो इतलें बोगलांटां घालता, जाल्यार हे स्वतान चलपाचें कसलो फायदो जालो काय? पवित्रपणान जिवीत जिवन कसलो फायदो जालो? बरें आसा, जो कितें तें म्हणटा पळय तें तो म्हणटा तशेंच जियेतलें. असले विचार सैतान तुज्या मनांत मागीर घालता. चालते भाशेन पळय सैतान तुजे सोर भोंवतणी रावता पळय त्याच मनशा वरवीं तुजें सोत आनी तुजें पळय ओतमीतकाय आनी तुजें जें पवित्रपण आसा पळय तें बिगोडपाची तो कोशीश करता. अशें पिड्यार करपी दिश्ट पळय तुजे लागीं येता आसतनाय दूख दिता आनी तुका त्रास दिता पळय, मेल्यार बरो म्हणून अशें म्हणटा पळय, तसली बायल तुजी तर आसा जाल्यार तूं मातशें आक जॉबान एक निर्णय घेतलो. असले मनशांक कितें पासून म्हाका ती निंदा करता तितलेंय जावं, म्हजे विस्वास तोडपाची ती कोशिश करता, पूण तरी आसतना हांव म्हजें प्रमाणीकपण आनी म्हजें स्वत आसा तें केन्ना सोडचो ना. तें कितेंय थिंगासोर घोडो थिंगासोर. कितलें हें बरें न्हू खबर. सर्वस्तर हेंच आवडटा म्हज्या भावानो आनी भयणानो. तुज्या जिवितान कसलेय कोश्ट येत ओ फायनान्शियल पासून तुका कसलेय ते प्रॉब्लेम येत, मागण्याचो जबाब येना आनी तेका लागून तूं थिंगा फडफडीत आसाय आनी तुजी घरचीच पळय तुका थिंगासो दूख दिता आनी जे कोणाचेर तूं बरवसो ठेवताय आनी ती तुजो घात घेयत जाल्यार हो तुज्या सोबेन तुजे विरुद्ध कोण आसा, हो तुजे ते वडील आसा पळय ते तुजे विरुद्ध कितें तरी ते वायट थिंगा म्हणटात. जेन्ना तुजे सांगाता अशें तर घडटा जाल्यार तेन्ना तूं एकदम दुखी जाताय आनी सारकोच तूं निराशूय थंयसर जाताय. तेन्ना तूं अशें चिंताय म्हजें ओत्मीकपण आनी म्हजी गोवाय हांवें थिंगा सांबाळचें बोल देख, पूण हांगासर आतां हे लोक म्हजे लागीं अशें करतात. आतां तुमी आयकात, झुजाचेर पळय जेन्ना वायट आनी बेश्टी बोगळां घातल्या झुजान थिंगासर अशें कितें केलें काय? आतां म्हजें नांव पिडार जाल्लेंच आसा, आतां त्याच भाशेन हांव जियेतलो अशें म्हणलें काय? त्या वस्तुरे बारोबरच्यान कितें वायट केलां म्हणून म्हज्या सगळ्यांनी थिंगासर म्हजेर बोगळान घातला, त्याच भाशेचें तो जिवीत जियेलो काय? ना. मनीस कितेंय तो म्हणत, हांव म्हजें प्रमाणीकपण हांव तें केन्नाच सोडचो ना. हांव सर्वेस्परा पासत बरें जिवीत जियेतलो, त्याच पासत झुजे प्रधानमंत्री जालो. आनी हेंच तें कारण जॉबान पासून ताजे जिवितांत दोबराद आनी बेसांवां मेवलीं. आनी ह्याच पासत जॉबा विशीं हिंगासर पवित्र पुस्तकान हिंगासर अशें बरयल्लें आसा. हेंच तें कारण. तुमी जाणो काय? ज्या मेरेन सर्वेस्परान जबाब दिवंक ना त्या मेरेन ताणें ताजें प्रमाणीकपण सोडूंक ना. सर्वेस्परान ताका जबाब दिवसोर तुमी तुमची जबाबदारी तुमकां आपोवणें आसा पळय तुमचें तें काम तुमी सोडचें न्हय. बारकायेन आयकात. एका दिसा सर्वेस्परा कोणें हांवें कितें तरी भासायलें. हांवें म्हजी मिनिस्ट्री सुरू केली. पयशांचे बाबतींत त्रास आसलोले, जायते अपमान आनीक गोश्टी सोंसचेंच पडलें. हे सगळे प्रॉब्लमांतल्यान आनी पयशांचे बाबतींत प्रॉब्लमांनी हांव पासार जातालो. हांवें सर्वेस्पराक अशें म्हटलें. कितें म्हटलें तुमी जाणाव? जरी तुमी मिनिस्ट्रीन तर भाग घेतात,
ओ तुमी कसली तरी मिनिस्ट्री कोत्तात जाल्यार मागता तूं चोत्रायन आयक. हांवें फकत इतलेंच म्हणलें, सोमिया, म्हजे मिनिस्ट्रीक पळय जे पयशे आसात पळय ते म्हाका तूं दी. म्हज्यो सगल्यो गरज्यो तूं पुऱ्यो कर. हे कोश्टेला ते पयस कर. हें सगळें प्रॉब्लेम पयस कर. हांव मागता पळय ताचो जबाब दी. तेन्ना हांव तुजे इच्छे प्रमाणे सेवा कोत्तलो. हांवें हे मातशें मागणें केलें आनी एक बासूय दिलें आनी उपरांत म्हणलें म्हज्या मागण्यांचो जबाब दी. म्हजे मिनिस्ट्री सगल्यो गरज्यो तूं पुऱ्यो कर. पयशांचें जें प्रॉब्लेम आसा तें पयस कर. म्हजो हकमान जावंक दिना काय सोमिया. तेन्ना हांव तुजी सेवा कोत्तलों. हांवें अशें मागणें केलां म्हणून तूं चिंता आसतलोय जाल्यार तूं बारकायेन आयक. सोमिया, तूं म्हजें कितें तें आयक. जोरी म्हाका जेवपाक जेवण मेवना जाल्यारूय, म्हाका रावच्या घर पासून ना जाल्यारूय, आनीक गरीबकायेन जोरी तर हांव फडफडटा जाल्यार, आनीक म्हज्या मागण्यांचो जबाबूय म्हाका मेवना जाल्यार, ह्या सगल्या प्रॉब्लेमांत तूं म्हाजो सांगातूं दिना जाल्यारूय, तरी आसतना हांव जिवीतभर तुजी सेवा करपाक हांव सोडचो ना. हांव तुजी गोवाय जावन हांव म्हजें जिवीत जियेतलो ही तुका भास दिता. हांवें सर्वेस्पराक ही भास दिल्ली. चालते भाशेन सेवा करपाक सगळें तर आसा जाल्यार तें एकदम बरें जाता. तें एकदम सोंपें. जोरी म्हज्या मागण्यांचो कसलो पसून जबाब तिंगा मेळ्ळो ना जाल्यार, आनी म्हजें प्रॉब्लेम तें पयसूय जायना जाल्यार, आनी घोडेक म्हाका रोडचें पडत, आनी घोडेक म्हाका उपाशी पासून रावचो पडत, हांव तुका भास दिता सोमिया, हांव जिवीतभर तुजीच सेवा कोत्तलों. तुजे पासून जिवीत सादतलों. आयकात म्हज्या भावा भयणांनो, जेन्ना हांवें अशी भास दिली तेजे उपरांत 10 वर्सां पर्यंत हांव कोश्टांतल्यान पासार जालो. मनांतल्यान आनी कुडीचे बोलांकेनूय, ओतमिकायनूय आनी पयशांच्या बाबतीनूय जायते कोश्टांचें म्हाका मुखामोल करचें पडलें. मागण्यांचें फळ म्हाका मेळों नासलें. जें भासायलां पळय तें दिश्टी पडों नासलें. कोश्ट म्हणटा ते पयस जायनान. पयशांचे बाबतीन पासून तें कांयच मेळोना. हांव सारकोच निराश थिंगा आसतालो. आनी सैतान म्हजेशी येवन अशें, सर्वेस्परान तुका सोडून दिल्लो आसा, सर्वेस्पराचे मिनिस्ट्री करून कितें फायदो, तूं वचून मोर. तुजो जीव तूं घे. वो ओकमान आनी पयशांचें उणेंपण तुका सोसूंक जावचें ना. तुजे बरे दीस म्हणटा ते येवचेच नान. तूं मोर आतां. ह्या भाशेन सैतान म्हाका जाय तो सोतायतलो. कोणें म्हाका सांबाळ केलो तुमी जाणो? कोणें म्हजी कुयदाद केली तुमी जाणो काय? सर्वेस्परा खातीर म्हज्याच विस्वासान. प्रमाणीक मनीस आपल्याच्या आत दुसऱ्यांच्या मुखार आनी ताजे भुरगीं भीक मातशें पडत हें केन्नाच घडचें ना अशें एका भक्तान म्हटलेलें. हांवें तें विस्वास दवरलो. सर्वेस्पराच्या उतराचेर आनी ताजे भासावणेचेर हांवें विस्वास दवरलो. जे कोणाक सर्वेस्परान वेंचून काडला तांकां तो कदींच सोडिना. सर्वेस्परान भासावणी दिला, हांव तुमकां अनाथ कोशी सोडचो ना. अशें आमकां भासावणी दिला जाल्यार तो आमकां कसो सोडटलो? शिवाची पोरां पासून तीं घोडेक तीं उपाशी उरत. जीं कोण सर्वेस्पराचेर भरवोसो ठेवतात तिकांच उपाशी आसची नान. हें 10 वर्सां पर्यंत हांवें जायतेच वायट परिस्थितींतल्यान हांव पासार जालो पळय. तेज्या उपरांत एका दिसा एक भाव म्हाका मेळटा. म्हाका मेळोन तो म्हाका अशें म्हणूंक लागलो, ब्रदर, पयलो तूं सारकोच बारीक तूं आसलोय, पूण आतां हांव पळयता तूं मातसो मोठो जालाय. ह्या भाशेन ताणें फकाणां करून म्हणलें. कशें म्हणलां पळय तें म्हाका सोजमोंक ना. ताणें कितें पळोवन अशें म्हणलें पळय तें हांव नोको, पूण ताणें ह्या भाशेन कितें म्हणलें. तेन्ना हांवें ताका कितें सांगलें पळय तें तुका खबर आसा. पूण थोडे आतां ह्या फाटल्या वर्सांनी सर्वेस्परान म्हाका उपाशी दवरलो आनीक म्हजे कडल्यान ताणें सेवा केली. पूण तो आतां म्हाका पोट भरून जेवण दित आसा. म्हाका म्हजे मिनिस्ट्रीन मुखार वता. सेवकांनी बारकान आयकात.
घोडयेक तूं आतां उपाशी आसत पूण हे तो वळील तुजो एक परीक्षाचो वेळ. पयलो हांव उपाशी आसलो, घोडेक तूं आयज उपाशी आसत, घोडेक तूं थिंगा उपाशी आसत. चालते भाशेन ह्याच भाशेन परीक्षा आसता. जेन्ना तूं असले परीक्षांतल्यान पास जाता तेन्ना ताजे उपरांत आयक. सर्वेस्परान पळय जें कितें तुका बासायला ताजो जबाब तो तुका दितलो. पावलून अशें म्हणलें, हांव उंचल्या पावणेर पासून रावंक जाणा आनी उणेपणांनी हांव रावपाक बरें जाणा. सगळेच परिस्थितीन हांव सॅटिस्फीड रावपाक हांवें तें वयर सकयल हांव तो शिकलोलो आसा. कसली ती परिस्थिती जावं तुजे ओत्मीक जिवितांत तूं तयार जावचें. आनी ह्या पासत जॉबान हिंगासर अशें म्हटलें. जॉबाच्या बायलेन म्हणलें, सर्वेस्पराची तूं निंदा करून तूं ताका मोर. तेन्ना जॉबान म्हणलें, सर्वेस्पराच्या हातांतल्यान फकत आमकां सुकूच फावो काय? सर्वेस्परा कडल्यान फकत बेसांवांत आमकां पुरो काय? आमकां दुखूय केन्ना घेवचें पडटा. तूं पिश्या भाशेन उलयना काय म्हटल्यार जॉब हांगासर हे दोनूय परिस्थितीक तयार आसलो. सर्वेस्पर जेन्ना बेसांव दिता पळय, बेसांवाचे हांव अनुभव घेतलो आनी कश्टाची सोमदी येयत जाल्यारूय हांव तेवूय सोसून घेतलो. जेन्ना बेसांव मेळटा तेन्ना हांव खुशाल बरी जातलो आनी जेन्ना कश्ट येता पळय तेन्नाय तेन्ना कितें हांव सर्वेस्पराक निंदा करतलो? ना, हांव अशें केन्नाच करतना. हांव हे दोनाय पासत एकेच भाशेन हांव वागतलो. म्हज्या भावानो आनी भयणानो, जेन्ना तूं कश्टान आसाय, जेन्ना तूं त्रासान आसाय, सर्वेस्पर म्हाका बेसांव दितलो काय म्हूण तुजें एक प्रश्न थिंगा आसता. तो तुका जरूर थिंगासर बेसांव दीत. तुज्या मनान एक प्रश्न आसत. ताचो पुरावो कितें? सतीश कुमाराची पळय गवाय थिंगासर तुका दाखयता. खरेंचपणीन सर्वेस्पर एक दीस असल्या परिस्थितींतल्यान तूं पासार जाल्या उपरांत एक दीस तुका सर्वेस्पर जायत्या बेसांवांनी बोदतलो. जाल्यार हिंगासर उशीर कित्याक जाता? तुज्या बऱ्याकूच तें जाता. तो उशीर कित्याक कोत्ता? तुका बरें आसा तो जबाब दिवचे खातीर. जाल्यार उशीर कित्याक कोत्ता? तुका सगळ्या उंचल्या पावणेर तुका व्हरच्याक. पळय, उशीर जावप आनी उंचल्या स्थानार पावप तितून तिंका दोगांयचे मदीं कितें कनेक्शन आसा? रायट. आतां बारकायेन आयक. उत्पत्ती 40 वोड 12. तेन्ना जुजेन तांकां अशें म्हणलें, ताचें फळ म्हणटा तें हें. 3 खांदे म्हणल्यार 3 दीस. त्या पासत आतां 3 दिसां भितर फारो तुजी तकली तो उंच काडटलो अशें म्हणटा. तुजे ते पदवी तुका तो परतून दितलो आनी तूं परतून आदीं आसलोय त्या भाशेन. फारोवाक तूं पिवंक दिताय पळय ताचें तें पात्र ताच्या हातान दितलोय. परतून तूं दितलोय आनी मागीर ताजे बरोबर आसलो पळय तो कैद्याक तो अशें म्हणटा, तुज्या सपनाचें फळ पळय तें हें. सर्वेस्पर तुका परतून ती शिरवीस तुका दिता जी तुका पयलीं तुजी सांडलेली. पळय ती शिरीष तुजी सांडलेली त्या शिरवेशांतल्यान तुका पळय काडलोलो ती शिरवीस तुका सर्वेस्पर आतां परतून तुका दिता. आयज हीं उतरां आयकतात पळय थोड्या लोकांक लागीं सर्वेस्पर तुजे लागीं उलयता. जी शिरवेश तुजी पळय सांडलेली, ज्या पदवेंतल्यान तूं सकला पडलोय, पयलो त्या सुवातेर तूं वाचलोय, जी सुवात तुजी आतां शेणलेली, सर्वेस्पर तुका तो दिवची आसा. तो तुका दितलो. तो पळय पिवंक दिता पळय त्या सर्वेस्परान पळय ताजी शिरवीस पळय ताका तूं परतून दी जाल्यार तो तुका तुजी शिरवीस कित्याक परतून दिता तुमी सांगात? जरूर दितलो. विश्वास दवरात तुमी म्हज्या भावा भयणानो आनी तुमी सर्वेस्पराची मोहिमा देखतल्यात. व्हरत्या मोगाच्या सर्वेस्परातून सगळ्या लागीं सुटावे करून उलयला म्हणून तुका दिन वाचता. सर्वेस्परा तूं आमच्या जिविताचे पळय केन्ना आमचे ओत्मीक जिविताची परीक्षा घेता पळय ते आमी नको आनी फेल ना जावच्याक आमकां आदार कर. जुजे 13 वर्सां पासून त्रासान घेतलो पूण 13 वर्सां त्रासान आसतना पासून खंय तो चुकोवंक ना. खंयच्याच बाबतींत तो कांयच चुकोवंक ना ताच्या ओत्मीक जिवितान आनी स्वताचे विशीं, आपल्याचे पवित्र जिविता विशीं आनी आपल्या गोवायच्या विशीं. सारकेच बारकायेन आनी सारकोच आपलो सांबाळ करून ओत्मीक जिवीत मुखार वता आनी सगळें सोसून तो मुखार वयता. तुवें थारायला पळय त्या वेळाचेर ताणें विश्वास दवरलो आनी तो मुखार वचत रावलो.
ताणें चिंतूंक ना पळय तितलें भरपुराचें बेसांव ताज्या जिवितान ताका फावो जालीं बापा. आयज ह्या सगल्या लोकांच्या जिविता भशेन तुजो एक बरे उद्देश आसा, तुजी बरी इच्छा आसा, पूण ताणें गाय करून बापा तें वायट पावल मारतात आनी थिंगा वायट निर्णय ते घेतात. वायट पळय तो निर्णय घेवंक आनीक थिंगासोर गाय कोत्ता पळय तातूंतल्यान आमकां सवार कोर बापा. तुवें पळय जो वेळ थिंगा थारायलो आसा, सगळे लोक विश्वासान आदीन जावन तुज्या आजीरपणान मागणें करपाक आदार कोर. आयज जे कोणें तुज्या उतरा प्रमाणें चलपाक निर्णय घेतला तांकां तूं तांच्या जिवितांत जायतें बेसांव घोर आनी तांचे आत्मीक जिवितांत तूं तांकां मुखार व्हरत राव आनी तांकां बेसांवां मेळो पर्यंत तांचें आत्मीक जिवीत तूं सारकें बरें भाशेन सांबाळ बापा. बापा, आमच्या देशाक आनी आमच्या जायत्या राष्ट्रांक दर एक प्रॉब्लमांतल्यान तांकां सुटकारो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागतांव. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.